नितीश काम उत्तरी भूमिपुत्र आमी जे आसात ते आमचे कांय नियम आसात। आमच्या गांवांनी काजीचे झाडां आसा, काजीचें उत्पन्न आसा, माडाचें उत्पन्न आसा, खुबशें उत्पन्न आसा। अदीक करून काजीचें उत्पन्न जें आसा आमकां वर्सान वर्स भेटचें पडटा। ते भेटपाचें काम करून केल्या शिवाय ते झाडांक आमकां भितर काम करूंक मेळना। झाडां वाडटात खूब पावसान, त्या खातीर ते भेटचें पडटा। पूण हेजो अर्थ असो न्हू की आमी सगळीं झाडां कातरतात अशें न्हू। पूण अशें जेन्ना घडटा मोठी मोठी झाडां कातरून खूब झाडां कातरून जेन्ना लोक हें करूंक सोदता, कोण तरी भायले येवन अशें करतात पयलीं अशें आमकां डावट आसा। आनी एक कोणी तरी शेडयांत रचला आसतलें की ही झाडां कातरून आमचेर घालपाक, भुमिपुत्रा कडेन कांय भुमिपुत्राचेर घालून तेंचेर आरोप लावपाचें हें काम चल्लेलें आहा। ह्या पयलीं अशें फॉरेस्टान खुबशे ज्या लोकांचेर ज्या लोकांनी कांय करूंक ना ते तेंचेर आरोप घालून अशे गजाली घडलेल्यो आहा। हे शेडयांत्र जे जाल्ले आहा आनी हेजी खर चवकशी सरकारान करची आनी कोणें अन्याय केला ताका तेजेर कारवाय करची हे आमचें मागणें आसा। पूण अशें जालें म्हणून आमच्याच लोकांक सतावप जालें जाल्यार आमकां तेजो उपाय करचो पडटलो। आमी अशें अर्थ असो न्हू की आमी फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरी मानतात म्हणून आमी हें करतात कित्याक आमच्या गांवांतलीं झाडां आमकां कापून उडयल्लीं नाका। जी गांवची झाडां आहा ती आमचीच झाडां, जी गांवच्यो जमनी आहा त्यो आमच्योच जमनी आनी ह्या खातीर आमकां ती झाडां जाय, आमकां ते जमनी जाय, आमकां तें उदक जाय आनी तेजेर आमचो नियम आसा की मेळत तशी झाडां कातून घेवप ना। हें कोणी तरी भायल्या शेडयांत रचला तेजेर चवकशी करून कारवाई करची अशें आमचें मागणें आहा। साधारण कितलीशीं झाडां मारली अंदाजे, कसलीं झाडां? झाडां आसतलीं 4-5 आसतलीं, 22 कुडके आहात सायलाची झाडां। केन्ना? काल म्हणजे म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळो त्या प्रमाणे ती काल सांजे 7:30 म्हाका रिपोर्ट येयलो। तेज्या उपरांत आमी ते 8:30 म्हणल्यार नितेश वरे गांवांत ताका इन्फॉर्मेशन दिलें की अशी झाडां आहा, तुमी ती येवन हणून कुडके घातलेले आहा, ती येवन पळया म्हणून सांगलें। तेज्या उपरांत ते 10:30 म्हाका अशें दिसता की म्हाका ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तांकां कांय तरी षडयंत्र आसतलें अशें म्हाका दिसता। तेंचे लोक आसता, वर्कर आसता पळय, गार्ड बीन ते, कित्याक लागून हांवें ताका 8:30 रिपोर्ट दिल्लो की बाबा झाडां कुडके मारूया, तुमचे लोक पळय 2 जाणी आनी पळया आनी मागीर तेजेर कितें तरी शोध काडा म्हणून प्रयत्न करचो अशें सांगलें ताका। ते 8:30 रिपोर्ट दिल्लो आनी ते म्हाका येवन मेळ्ळें कितें 2:15 म्हणजे जवळ जवळ 3.25 वरांचो लेट जालो। आनी जेन्ना हांवें ताका सांगलें पळय की अशें जालें तेन्ना हांव कामाक वयतलो, टायम जालो म्हणून कामाक वयतलो, तेन्ना म्हाका ते वाटेक मेळ्ळे आनी म्हाका म्हणलें तुमी आपल्याक म्हणलें फोन केलो आनी मारपाक आपयलें अशें म्हणलें डायरेक्ट। आनी हांवें ते क्लिप्स काडून हाडलेले, म्हणजे जे फोटो आसा पळय ते जेन्ना ताका क्लिप दाखयले पळय फोटो हेजे सायल्याचे, तेन्ना ताका ती पटलें की खरेंच बाबा सायले मारले आनी ते आपयले म्हणून। आनी तेन्ना ते म्हाका ते गार्ड कशें विचारता तुमी खोपी जाळयता हें ते विचारता म्हाका, म्हणून त्या खातीर असो डावट मारता की तेंचेर काय तर षडयंत्र आसूंक शकता अशें दिसता। तेज्या उपरांत हांवें ताका ते व्हरून दाखयले सायले आनी तेज्या उपरांत म्हाजो भावोजी तो तेजें घर थंय काजऱ्यार साठयलें म्हणून थंय आहा, तेका तेंच्यांनी कितें केलो तो 1:15 सुमार थंय पावले आसतले ते म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे। हांवें सायले दाखयल्या उपरांत तेज्या उपरांत ताका तेंच्यांनी आपयलो थंयसर आनी ताका हॅरेसमेंट करूंक लागले की तुवें सायले मारले ते पयले आसतले ते कशें आसता। झाडां म्हणल्यार घर आसल्या कारणान थंयसर कोण तरी आसतलो न्हू। एक एक्सिडंट जालो जाल्यार तो कोण बगलो जाल्यार बगलो म्हणून सांगतोच ना न्हू, तशी गोश्टी आसा तेणी पळोवंकच ना, तो कसो सांगतलो म्हाका सांग सायले तेणी कोणी मारले ते। तेज्या उपरांत ताका ते सायल्या कडेन व्हेलो आनी ताका म्हणूंक लागलो नांव सांग ना जाल्यार तुजेर हें करतले घालतले हें तें उलोवलो आनी तेजे ज्यो सायडीक काजी आहा त्यो हणोन उडयतले। हें हॅरेसमेंटूच जालें ना, जी गोश्ट करूंकच ना ती करूंक लायता म्हणल्यार हॅरेसमेंटूच जालें। कोणी म्हटलें काजी हाडून? तो RFO आसा पळय नारायण प्रभुदेसाय तेणी म्हटलें। एक 2-3 सांग। काय जावं आमच्या घराकडे पावणे येतात तुम्हाला येणे बाहेर बॅटरी घालतं मग आमचा कुत्रा भोको लागलो मग मी बाहेर सोडलो म्हणटकच म्हाका तेंच्यांनी आमच्या गोट्याकडे आपयलो आनी म्हाका मग तुका कितें दाखयता मग तूं ते सायले आहात थंय म्हाका घेवन गेले आनी म्हाका म्हणपाक लागले हे सायले कोणी जे मारले ते तुका खबर आसतली म्हणून। बाबा म्हटलं आमी गायकार मनीसांनी काम करून आमकां पोट भरलें, आमी कशें आमकां कळटलें रातचे मारले काय दिसाचे मारले ते आमकां म्हणून कळना। तेन्ना तो साहेब म्हणपाक लागलो की ह्या तुमी केल्यात तर फॉरेस्टात केल्यात, काजीची झाडां ती आपूण हणोन उडयतली
आनी तो म्हणलो नांवां कोणी मारली ती सांग आमकां नांवांच खबर ना आमी सांगतले कशें एक आमकां मर्यादा आसा आमी फॉरेस्टाक बंद केलो हेजो अर्थ असो न्हू की लोकांक झाडां मारून दिवपाक आमी फॉरेस्टाक बंद केलो की आमच्या शेता भाताचेर हे अडी अडचणी हाडटात आनी आमकां थंयसर ते त्रास करतात म्हणून आमी तांकां सांगलें की तुमी तुमची कितें तरी तुमची बाउंड्री घाला तो तुमची कितें सर्वे करा तेच्या उपरांत तुमी भितर या बेश्टेच आमच्या जाग्यार तुमी थोडे आपल्या आपल्या म्हणून तुमी हें करूं नाका म्हणून आमी तांकां हेल्प केलें ही गोश्ट करया पूण हेजो हेल्प केलो म्हणजे आमी तुमकां झाड लोकांक झाडां मारून दिवपाक आनी हें करपाक न्हू आमी झाडां जर मारलेलीं जाल्यार तुमकां दाखोवचीच आसतलीं झाडां की बाबा झाडां मारल्या कोणी तरी तुमी येवन तेजेर कारवाई करची आनी तेजेर एक्शन घेवचें अशें म्हणून सांगचें नासलें तुमी आमी दाखयता म्हणून तुमी उलटें आमकां सांगतात की तुमकां कितें दाखयतलें तुमची म्हणून नश्ट करतले हेजो अर्थ असो न्हू आं तुमकां जर कितें जर आमकां आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी तुमी जर आमकां हेल्प करना जाल्यार हेच्या फुडें आमी तुमकां सपोर्ट करूंक शकचे ना कशें खंयच्या अर्थ करता कित्याक आमी भियोन रावतले सपोर्ट करपाक कित्याक तुमी आमकां त्रास हें करतात न्हू म्हणटकूच लोकांची झाडां ऑटोमॅटीक मोकळी जातली म्हाजें म्हणणें अशें आसा की तुमी सरकारान हेच्या फुडें हेजेर कितें तरी कारवाई म्हणजे लिगली कारवाई करची आनी तांकां सोदून काडून तांकां तेंचेर एक्शन घेवची आनी जो कितें आमचो प्रश्न आसा तो आमचो बरे भाशेन तुमी तसाच लावचो इतकीच आमची भुमिपुत्राची इच्छा की आमची जी अडांगपणां करपाची इच्छा न्ही आमची